निबा दिवपाचें बंद कर. दुसरी वस्त जी हांव कोत्तात ती लोकांचेर बोगलांत घालून बोगलांत पोल्या उठपोटाची पुस्तक हांगा तें सुरू जाता. तें आजुनूय थांबोंक ना. उठपोटी 2:16-17 तेन्ना सर्वेस्परो देवान मनशाक आज्ञा घाली. हांवें थंय मातशें वचोन मुद्दो सिद्ध करूं. देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेंत आसलेल्या सगळ्या रुखांची फळां तुज्यान खावं येता, पूण बऱ्या आनी वायटा वळख दित्या रुखाची फळां मात खायनाका. ते खाशी तर तूं मरतलोय. आतां ताचे कीन सगळ्या अजाराची कामां करूं येतालीं आनी एकूच आसली जेवान ताका सांगलें करी नाका. उपकार करून तूं क्रिस्तांव जाशी तुका वाज हाडटा तसलें जिवीत जगतलें जुंय ताच्यान कांयच करी नजो. अशें चिंती नाका. जायत्यो वस्त आसा ज्यो तुज्यान करूं येता. एकूच वस्त जी त्यो करी नाका म्हणटा तें पाप. आनी तें तुका करी नाका म्हणटा कित्याक तुवें तें करतच तूं निराशी जाता. आमेन. उठपोटी 2:18-25 सर्वेस्परो देवान म्हणलें दादलो एकलो आसलो बरें म्हूण. हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन कोत्ता. हांव तें सगळें वाचिना. ताणें वस्तोरेक रचली. आदाम नकलो आसलो तिका कितें नांव दिवचें तें देखून एका कोण म्हणलें वो मॅन. ते भाशेन आमकां आमचें नांव मेळलें. आनीक एक सांगता तिका आदामाचे कुशींतली रचलेली न्हंय ताच्या पांयां घालाची. ताणें सांगतान जियोंक जाय आसलें. कोयर ना, कोण खाला ना, एकामेकाचे कुशीकूच. इश्टा हांवें तुका आतां खोशी केलो. उठपोटी चॅप्टर 3 आतां आमी 13 वर्स वाचतलीं. तुमच्यान त्या पर्यान मन दवरूं येता. सर्वेस्परो देवान रचलेल्या सगळ्या रानवटी झाडां मदें सोरप चड शिद्दूक आसलो. ताणें बायलेक म्हटलें बागेंतल्या सगळ्या झाडांची फळां खाय नाकात म्हूण देवान तुका सांगलां. बायलेन सरपाक जबाब दिलो बागेंतल्या रुखां मदें एक रूख आसा तांचें फळ विशीं कित्याक देवान सांगलां तुमी मरोंक सोंपोंक जावंक. हांव तुका सांगता देवा बरोबर भासाभास करी नाका. फकत ताका तोंड बंद कर म्हूण सांग. वेल संपलो. भासाभास काबार अशें बरयलां. बरें सो देव एक बरो देव आसलो तुज्या जिवितान तो हें खरेंच जावंक दिवपाचो. तुमचो तोंड बंद कर. देव म्हजो मोग कोत्ता. म्हज्या जिविताक ताणें बरी येवजण दवरल्या. म्हाका तें आयकोंक नाका. भासाभास करी नाका. दोनसारा बरोबर राजांव उलय नाका. वर्स 6 म्हणटोच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत अशें बायलेक दिसलें. जानवार जोडून घेवंक तिणें तें फळ काडलें आनी केलें आनी आपल्या घोवाकूय दिलें आनी ताणेंय तें केलें. आनी मागीर तूं जाणय कसलो गोंडोल जालो तो. वर्स 17-19 आदी आदामाक देवान म्हणलें तुवें बायलेचें आयकोन तिच्या उतराक पाल दिलो देखून आतां वस्तुरान तूं हांसोंक जाय ते भाशेन हांसोनांत. पळय तुमकां घोडयेक जाय आसलें तें हांवें सोडून दिल्लें. हांव दादल्यांक सांगोना तांणी आपले बायलेचें आयकोंक फावो ना म्हूण. पूण हांव म्हणटा जर ती मूर्खपण करता जाल्यार तुवें तिचें आयकोंक गरज ना. म्हजो म्हाका कितें करूंक दिवचो ना जें तो जाणो म्हाका दुखयतलें म्हूण आनी हांव केन्ना मूर्खपण कोत्ता. म्हणजे हांव अशीं वय म्हजें येवजण आसा तर म्हाका मुखार वचपी परवाना आख्खें मैदान सेंट लुईसाचें बरपण बोरलां जाल्यार हांव येता डे म्हणटा ना तूं वचना. हांव तुका भायर वचोन तुका दुखोवंक आनी दिवचो ना. केन्ना एक दादलो आपले बायलेक खऱ्या मोगान आनी काळजी आनी सजमोन कितें सांगता. आनी एक दुसरी वस्त जेन्ना तो तिका फसोवन आनी तिचेर ताबो दवरूंक सोदता आनी तिका बिलकूल बेजो नासल्या परी वागता.
एका दादल्यान आपल्या बायलेचो मोग करूंक जाय क्रिस्तान मातेचो केला तसलो. आनी तरेन आपल्या घोवा सोवे सोमची खायन चलोंक जाय जे परी देवाक मानता हे सुटावे करूंक कठीण न्हय. म्हाका खात्री आसा हे बाबतींत हांवें आनीकूय शिकूंक दिल्लें वो नकलो गोडयेक तुमकां नाका पूण म्हाका तितलेंच वेल आसा. आतां म्हाका एका मिनिटान परतून हांगा वचोया. वर्स 11 पोले उत्पत्ती 3 वर्स 11. देवान विचारलें तूं वेलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलां हांवें आड वारलेलो रुखाचें फळ तुवें खेलाय कितें आडोआन जबाब दिलो तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें तो बिलकूल जबाबदारी घेतलो. तांणी म्हणूंक ना ओ वय देवा कोण जाणो तो खंयचो शेवट कितें जावपाचो तो हांवें रोखडोच पाचताप केलो जाल्यार म्हाका दिसता आयज आसा परस कितें वेगळें जावपाचें. आदाम आमच्या दर एकल्याचो प्रतिनिधी. आमी दर एकलो जे जिवे आसात आमी तशें करपाचें. तूं म्हाका दिली तें बायल तें दिलें आनी हांवें तें खेल्लें तो म्हजो गुन्यांव न्हय. तुवें म्हाका ती बायल दिलें तुवें म्हाका ती बायल दिवंक फावो नासली सो तूं जाणो आसलो कसलो परिणाम तिचो म्हजेर जाता तो. वर्स 13 तेन्ना सोरेस्पर देवान बायलेक विचारलें तुवें कितें म्हूण केलें बायलेन जबाब दिलो सोरपान म्हाका ताल्यान घातलें देखून हांवें तें केलें तो म्हजो गुन्यांव न्हय. कितें जावं म्हाका तें उमेदीचें. सगल्याक जबाबदारी दिल्ली. बायलेक जबाबदारी दिली आदमाक जबाबदारी आसली देंवचाराक जबाबदारी आसली आनी देव जावन एकल्या लागीं उलयलो ताणें सोरपाक म्हणलें आतां तान तूं तुज्या पोटार जोडटलो आनी जमनीची धूळ खातलो. बायलेक ताणें म्हणलें तूं दुखीन भुरग्यांक जल्म दितलें. दादल्याक ताणें म्हणलें तूं कश्ट दोग करून जमीन थान तुजें जेवण काडटलो. दर एकल्याक आयज ना फाल्यां आपल्या कुटुंबाचें फारीकपण दिवचेंच पडटलें. तुजें फारीकपण दिवं येता वो तूं रोज जाय ती स्थिती तुका फारीकपण दिवंक लायतली. तुमी कितलीं जाणां हांवें म्हटलां तें सोजमल्यात. तरोदीक बऱ्या गुन्यांव मानून घेवन म्हटल्यार देवा तूं सारको हांव सोजमली तें साबूत चुकलीं कसली नीप दिवंक आयज आच्यान मारूं येता म्हणुया. वाव म्हणा दुसरो कोण न्हय पूण हांवूच गुन्हेकारी. आतां तुमी जाणो हांव एक ओकमाक भोगलेलें भुरगें म्हूण आनी हांव जायतोच वेल हें सगलें बोगलांत अपमानाचेर घातलां. म्हजी माय म्हजो बापूय म्हजी परिस्थिती म्हाका कॉलेजीक वचोंक मेळना आदी आदी कितें म्हजें थंय घडलें हांव भुरगीं आसतां तो म्हजो गुन्यांव न्हय. तो तांचो गुन्यांव. पूण देवान म्हाका स्पश्ट करून सांगलें तूं सारकें आसा तुजे परी दातार करूंक फावो नासलें. तुज्या वडिलांक तुजेर अधिकार आसलो आनी ताणें चूक आदारली ताचो खर परिणाम तुज्या जिविताचेर पडलोलो पूण तुवें म्हजेर विस्वास दवरल्यार हांव तें घेवन ताचें कितें पूण सोबीत कोत्तां. तो तुज्यान कोडू वो बरें जावं येता काकुतीन बरूं येता वो तुज्यान शोकतीन बरूं येता. तर म्हाका ताणें सांगलें बोगलांत घालपाचें बंद करूंक आनी जर तुज्या फाटल्या जिवितांत कितें आसा जाचें तूं बोगलांत घालताय तुज्या आत्म्याच्या वागणुकेक वो तुज्या आत्म्याच्या परिस्थितीक जाल्यार कित्याक तूं थारो घेना बोगलांत घालपाचें बंद करूंक. आनी म्हूण देवा तूं सगल्याक एकसारकें संदी दिताय वावरूंक आनी जर हांव तुका काम करीत म्हाका तुका काम करपाची मोजोरी मेळटली आनी खंयचीच मनीस संवसारांत आनी देंवचार इफेनांतलो म्हाका देवाच्या बरेपणान थान पयस दवरूंक शकना. ही आसा ती वाड करपाची मनाची अवस्था. बेश्टें बुजोन वयर काडून भोंवोन नाका. आयक आतां पर येवप आनी बरें जावपाचेर ओजन दिता पूण तुजें उरलेलें जिवीत बरें जावपाचें सारी नाका. बरें जायात सांतून तुका वावरूंक जाय तातून वावर कर वय वेळ लागता पूण तुज्या खोरण्याची एक मिनिस्ट्री घडोवन नाकात. ताका
म्हाका सुमार 2 मिनीट उरल्यात. तुमकां कितें जाय? ना, म्हाका दुल्या मोडाचेर जोयत व्हरोंक जाय. बरें तर हो एक निमा ग्रांत पळोवया 21:4-9. आतां हांवें म्हणोंक ना म्हजें सोंपलें म्हूण. काल राती हांवें कितें वेगीं बंद करची खबर केली आनी सुमार 50 लोक उठोन गेलो. हांव फकत तुमकां हांवें सांग प्रोग्राम तुमी वेगीं सोडून वेतोस हे भोंवती आसल्यांक तूं ओडचोन कोत्ताय म्हूण. पूण तूं वचोन तुज्या मोटरान बसतलें आसोन तें बंपर स्टिकर आनी रायनस्टोन जेजूट मेडल. बरें लोक घंटी 21:4 त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगर सोडून एडोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलोंक लागले. ते लोक अस्वस्थ जालो ती देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण आमकां हांगा इजिप्तांतली भायर काडल्यान ह्या अरण्यांत आमी मरोंक हांगा उदक ना जेवण ना आमकां माना दिता हाची आमकां वेल्या. तोनी जेजू तेन्ना देवान लोकां मदें उजेचो वो बिराकूल सोरोप धाडले. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलान जाता जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आमी आड उलोवंक पातोक केला. आनी कितले आमच्या जिवितान आमचे कवचे आदी स्थिती आनी भोगूंक जाय आमच्या जिवितान घोडयेक आमीच म्हूण ती आमकां कवो सोर आनी कोण घोडयेक न्हय जायत घोडयेक आमीच आसत. म्हाका उगडास आसा खतखत्यान देव बदलूंक हांवें मागणें केल्लें. हे घोडयेक 1978 वर्सां जालें. म्हणजे हांव शिकली कशी वाटीन उलोवपाक आनी देंवचाराक बोबो मारीत आनी जमनीर आसली आनी म्हणटाली ओ देवा देवा तुवें देवाक बदलूंक जाय म्हज्यान आनी खरेंच तें करी. आनी म्हजें कालचान हांवें आयकलें म्हाका माफ कर म्हाका माफ कर. 1 मिनीट दोनी हांव मागणें कोत्ता. शेकी हांव ओगी जाली. हांव ओगी जाली आनी देवान म्हाका म्हणलें प्रश्न तो देवाचो न्हय. हांवें चिंतलें बरें तर तो कोण फकत हांव आनी तो ह्या सोयरीक वतीन आसा जो देव न्हय तर कोण तो. फुडल्या 2 दिसाक देवान म्हाका दाखोल केलें म्हज्या सांगाता घरान रावप म्हणजे कितें तें. आनी ह्या 2 दीस रोडली आनी ती आसली सुरवात. ती सारकी सुरवात आनी म्हाका लांब 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 प्रवास करूंक जाय आसलो. पूण ती आसली पयली सुरवात जायत्याच मेकल्यापणाची जाचो आनंद म्हाका आयज मेवता. हांवें आनी कोणाचेर बोगलांक घालपाचें बंद करचें पडलें. सगल्या हेरां थंय कितें वायट आसा तें पळोवपाचें हांवें बंद करूंक पडचें आनी हांवें वागणुकीची जबाबदारी हांवेंच घेवची पडली. कोण पूण आयज देवाक आर्गां दितलो. आमेन. दोनी आमी तुजो मोग कोत्ता तुजो मोग कोत्ता. तूं चड बरो. बरें हें सुमान भर हांवें शिकोवन दिल्या वाड करपाच्या मोला वयर आनी कित्याक इतलें म्हत्वाचें तें आमच्यो आडखळ्यो सरशिल्या पोलापोल काडूंक ना. आनी ह्या सुमाराच्या निमाणे थोडे मिनीट हांव घेता प्रेक्षकांची प्रश्नांक जावाब दिवंक भिरांतीचे जैत व्हरोंक की हें आमकां वाड करपाचें आडायता आनी जिंज ते प्रश्न घेवन हांगा आसा. बरें तर आतां सुरू करुया. बरें हें आसा बरें प्रश्न तो ओहायो येथान येता आनी म्हणटा चॉयस कशें आमच्यान भिरांत काडून ताचे बदलेक देवान म्हाका दिलो भावार्थ घालूं येता. कित्याक भिरांत सदांच म्हज्या जिविताचो भाग जाल्या. भिरांती बरोबर जायतीच उत्सुकता आसा आनी म्हज्या जिवितान हांव भिरांतीन जियेता. तर ताचे बदलेक हांवें भावार्थ कसो घालचो. पळय सगळींच सुरवात कोत्ता चिंतून ही भिरांत म्हाका नासली तर आनी जेरोल तुजा न्हय आमी आयकतात आमी जाणोत जेन्ना भिरांत येता तुजें दार भिरांतीचे तापटायतोच भावार्थान ते उकड आनी दुबाव वेरेत भावार्थ भिरांती उणात आसा. पूण सीद आसा की भिरांत केदीन सारकीच वेचिना आनी म्हजें जिवीत सारकेंच बदललें जेन्ना म्हाका थावें जालें देव आमकां भिये नाका अशें म्हणना. तो आमकां मुखार वचोन म्हणटा भिरांत येतोच कित्याक तो आमच्या सांगाता आसा. आनी बायबलीन तुवें खंयसरूय पळयल्यार आमी भिवंक फावना ताचें कारण देव आमच्या सांगाता आसा देखून.
भियेनाका कित्याक हांव तुजे सांगाताक आसा. भियेनाका कित्याक हांव तुका केदींच सोडचो ना. केन्ना तूं उदकान वेताय उजांतल्यान वेताय हांव तुका सोडचो ना वो सांगचो ना. आनी खरेंच एक भास तुवें बंद करूंक जाय चिंतपाचें की तूं त्या मुद्द्यार पावतें जूय तुका केदींच भिरांत दिसपाची ना. कित्याक भिरांत एक मुखेली उर्बा जी सोयतान उजार करता तोच वीत करूंक लोकांचेर ताबो दवरूंक. चे परी देवाक आमच्या जिवितान भावार्थान येवकार मेवता दुस्मानाक भिरांतीन मेवता. तो सदांच आमच्या विरुद्ध भिरांतीन येतलो आनी सगळे परस बरी वस्त जी तुज्यान करूं येता ती आमकां म्हणटा भिरांतीन वावर कर. तर अशें म्हणूं येता की आमच्या जिवितान थोडी भिरांत आसूं येता आनी तोरी जाय तोच भावार्थ. म्हाका म्हणूंक पासून नाका आमकां भिरांत आसा म्हूण. आमकां भिरांत दिसता अशें जायत पूण गरज ना आमकां ती आसोंक वो तिका आमी आसोंक. गरज आमकां हांवें जावच्या की ती एक वायट उर्बा देवान आमकां भिरांतीची उर्बा दिवंक ना. तर ती एक उर्बा जी आमचे विरुद्ध येता आमच्या भावनाचेर परिणाम हाडटा आमकां दिसता ताचेर परिणाम हाडटा आनी आमी ताचो फुडो कोत्ता आनी म्हणटात आमकां कशें दिसता तें परवा ना. म्हाका देवाक जाय तें हांव कोत्तें न्ही. सारकें सारकें बरें. हांगा सँड्राचो एक प्रश्न आसा तें म्हणटा आमकां सांगलां आमी देवाक भिवंक जाय म्हूण पूण हांव एकेच तरेची भिरांत जालो. म्हजो बापूय एक बेबदो आसलो जो म्हाका मारतालो. हांव नकलो आसलो तो केन्ना सारको पियेलोलो आसता आनी ताचो म्हजे परिणाम जाला. एकूच तरेची भिरांत जी हांव जालो ती भिरांत कुडीक मार बसपाची. तर म्हाका देवाचो मोग आनी भावार्थ कसो येवं येता जेन्ना म्हाका भिरांत आसा देव म्हाका दुखयत म्हूण. बरें म्हाका दिसता म्हजी शिकोवणी हांव अस्तरेक खरेंच आदार दिवंक शकता म्हूण कित्याक हांवूय ह्या परिस्थितीन आसली. वाडली एका भिरांत अपमान आनी बेबदेखायेच्या वातावरणान आनी हांव जाणो तें सारकें कितें उलोयता तें. पूण एक वस तुज्यान करी नेसो ती देवाचेर बोगलान घालूंक. देव लोकां भाशेन न्हय. लोक आमकां दुखयता सोयतान लोकांक उजार करता आमकां दूख दिवंक पूण हो देवाचो गुन्यांव न्हय. बरें तर प्रश्न हो बरें जर देव सगळोच शक्तिवंत जाल्यार ताणें तें बंद कित्याक करिना. वय तूं जाणो ह्या प्रश्नाक सदांच कोणाक लागीं बरो जबाब आसत जो म्हाका दिसना. म्हणजे हांव देवा लागीं मागणें केली ते परिस्थितीन निवारूंक आनी ताणें करूंक ना. पूण ताणें खरेंच आनी कितें बरें केलें. ताणें म्हाका आदार दिलो तें सोसूंक आनी तांतले भायर येवंक आसन बोल दुसऱ्या लोकांक आदार दिवंक. आनी तूं जाणय दुर्दैवंत वडिलांक खूब अधिकार आसता आनी भुरग्यांचेर आनी तांणी वायट पसंती केल्यार ताच्या भुरग्यांचेर परिणाम शकता. पूण हे अस्तरेक सजमोंक जाय की खरीच बरी खबर ती देव तिका खबरादान परत दितलो. एक दोबरा दिना दितलो आनी गरज ना तिणें भिरांतीन जिवंक. गरज तिणें अभ्यास करूंक देवाच्या उतराक शिकोंक आनी मोगाक संदी दिवंक तिका आदार मेळपाक. देव तिचो मोग कोत्ता. तिच्या जिविताक ताणें एक बरी येवजण दवरल्या. तिचे कडेन सुरवात बरी जावंक ना पूण तिका जेरूल बरो शेवट मेळटलो. आमी आमच्या संवसारांतल्या बापाक सर्गीच्या बापा थंय सर कोत्तात. एक जेरूल एक सारकें न्हय. देव सारको ताचो मोग सारको. तो आमची काळजी घेतलो आनी अशी सजमून आमकां त्रास जावचे ना म्हूण ताणें आमकां त्रास जावचे ना म्हूण भास दिवंक ना पूण ताणें आमकां भास दिल्या की शेवटाक आमकां यश मेवतलो म्हूण. पळय हें आसा एक खरेंच मोगाल प्रश्न. म्हाकाय आवडटा आनी हें म्हाका आवडटा कित्याक एका ल्हान चेडवान तें विचारलें पूण तें आमकां सगल्यांक लागू जाता. तें म्हणटा हांव 16 वर्साची आसली तेन्ना तान म्हाका चड भिरांत आसली म्हज्या इदातीच्या चेड्या लागीं उलोवंक. खरेंच कित्याक जेन्ना आदीं हांवें प्रयत्न केलो म्हाका किकोन केलें आनी म्हजी नीट केली आनी देव म्हाका पळयता तें पळय हांव नकलो स्वताक कशें पोवचें आनी भिरांतीचें कशें जोईत वचचें तें. आतां म्हाका 18 वर्सां जालीं आतां म्हाका फकत पुर्यान क्रिस्ता सवय जेवंक जाय पूण थंय म्हाका भिरांत आसा कितें करचें. बरें जेरूल ताणें भियेलेलें आसतना उलोवचें पडटलें. ताणें गरज मागणें करूंक मागणें नासतना तें करूंक प्रयत्न करिनाका. देवा तूं जाणय म्हजो प्रश्न आसा दुस्मानाच्या म्हणटलेल्या परी ताब्यान तें आतां आसा. ताका 2 वा 3 वायट अनुभव वा 1 डझन भर वायट अनुभव आसात. हांव नकलो आनी म्हाका खात्री आसा लोक तें आवडना अशें न्हय. घडये ताची स्वताची भिरांत ताका चिंतूंक लायता तें कितें म्हणटात तें वायट तरेन आसा. भिरांत आनी स्थिती कशी पळयतात ताचेरूय प्रभावीत जाता. वय ती जाता. तूं जाणो एक मनीस पाटयेक येता आनी ती पळयता दोगांय एका कोनशाक रावन उलयतात आनी घडये काय पावती ती ताचेर नदर मारीत आनी तर हे मनीस असुरक्षीत आसा जाल्यार ती आदीं चिंतात ती ताचे बद्दल उलयतात म्हूण. जेन्ना घडयेक तांणी तांकां पळोवंकूच नासली तर परत हांगा तूं क्रिस्ता सवय कोण तें तातूंत पुरो विस्वास आसूंक जाय की तुका जोबर दास्ती ना लोक तुजे सवय कितें म्हणटलो तो. जर आयज हांगा म्हजे लागीं एक महान जबाब आसलो गे तीन पावलां आनी तुका परत केदींच भिरांत दिवची ना म्हणून पूण हांव खूब वेळ रेवडली आसा जाणो जावंक असलें कांय ना म्हूण बायबल सांगता ताचो फुडो करूंक जाय म्हूण ताच्या मुखार वचोंक जाय. आमी कशीं उलयतात तें म्हत्वाचें. हांव तुका उत्तेजन दिता कुमसार करूंक भिवचें ना म्हूण हांव भिरांतीन जेवची ना. हांव लोकां लागीं उलोवंक भियेना हें ताच्या
दिसाक 100 पावटी करूं येता घरा आसतना भिरांती वयर कितें मेवता ताचेर अभ्यास कर आनी मागीर भिरांतीन तें करूंक आनी गुलामपणान जेवंक नाकारूंक आनी एक वस्त आनी म्हाका खरेंच दिसता ताका हें देवाक कोडचें आयलें म्हूण आनी तें ताणें मागणूंक सुरू करूंक देवान ताका उपकार दिवच्याक बायबल म्हणटा की त्यो थंय देवा थंय आमकां उपकार आसा देवान आमकां मनशां थंय उपकार दिलो म्हजें जिवीत तांणी म्हाका आवडोंक सारी नेजो तर हांवें कितें करूंक जाय देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय म्हाका उपकार दिवंक आनी हांव सदांच उपकार मागता आनी हांव सोत मानता देव तो म्हाका दिता म्हूण आनी हांव सोत मानता ताचे सवें तो तशेंच करतलो आनीक एक वस्त जी खरेंच आदार दिता की जेन्ना तूं वादाचे भिरांत विशीं उलयता आमी चिंतूंक जाय ताच्या परिणामाचो फायदो कितें जायत तो आनी न्हय भिरांतीचेर जिवंक कितें वायट जातलें तें चिंतून आनी हेंच तें वस्तूचेर जोयत वरतोच तेन्ना दुसऱ्या वर्दान जीत आसा सारकें पर्यो वस्तू नवी सोयरीगोत जोडून वो पोरकी सोयरीगोत जी आदीं तुका नासता आनी कित्याचो फायदो तूं हारूंक शकता जर तूं भिरांतीन थारावो घेवंक आमेशी जाल्यार जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा ह्या वर्ल्ड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिता गरीबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टा आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची मोती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयसचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांग जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक